वर्सां पयलीं आमकां भुरगीं दिश्टी पडटालीं वेगवेगळे खेळ जशे लंगडी खो खो कबड्डी खेळटाना आनी आज ह्याच खेळांची जागा घेतला ती तांच्या मोबायलाचेर आशिल्ल्या गेमींनी. काळ बदलला आनी हे बदल वेगवेगळे बरे वायट घेवन येता. हे बदल बरोबर घेवनूच आमी वेगवेगळी संदी घेतात आमी आनी अशीच संदी जेन्ना आमकां मेळटा आमच्या फॅमिली आनी आमच्या फ्रेंड्स बरोबर एकठांय येवपाची ती संद आमी केन्नाच सोडिनात. आनी ही संद आमी तुमकां दिता आमच्या ह्या कार्यक्रमांतल्यान तुमच्या आवडीच्या गेम शोंतल्यान जरा हटके. आयच्या भागान आमी आयिल्ली आसा बार्देस तालुक्यांतल्या कोलवाळे ह्या गांवांत. कोलवाळे हें नांव घेतलें काय ना सगळ्यांक पयलीं याद येता ती हांगासर आशिल्ल्या राम मंदिराची आनी हांगासर जावपी रामनवमी आनी हनुमान जयंतीची. हांगासर खुबशीं वेगवेगळीं देवळां आसा. तातूंत विश्वकर्माचें देवूळ आसा, विठ्ठलाचें देवूळ आसा, कालिकेचें देवूळ आसा. तशेंच शापोरा न्हंयेचे तटाचेर हो गांव आसा आनी खरेंच खूब सुंदर अशें वातावरण आसा. आनी ह्या सुंदर ह्या वातावरणान आमी आयचो खेळ खेळटली. पळया कितली मजा आनी कितली धमाल येता ती थोड्याच वेळान कळटली आमकां. पळयत रावात तुमच्या आवडीचो गेम शो जरा हटके. जरा हटकेच्या आयच्या भागान आमी आयिल्ले आसा कोलवाळे हांगासर आनी आमचो आयचो खेळ रंगतलो तो शापोरा न्हंयेच्या तिराचेर. भरपूर प्रायजीस आनी भरपूर एंटरटेनमेंट घेवन आयला आमचो हो गेम शो. हांव शीतल सतीश चोडणकर, रामनगर कोलवाळेची पंच. हांव तुमकां वेलकम करता प्रुडंट मिडियाक थँक्स म्हणटा. थँक्यू. बऱ्यापैकी स्वागत जाल्लें आसा आनी आमी रोखडीच सुरवात करतली आमच्या पयल्या रावंडार. जरा हटकेचो पयलो रावंड आसता तो फुगोट्यांचो रावंड आनी आतां सगळ्यांकूच संवय जाल्या पळोवन की फुगोट्यो कश्यो फुट्टात त्यो. तर आज हांगासर कोलवाळेन फुगोट्यो कश्यो फुट्टा पळोवया. आमचे दोनूय टीम रेडी आसा, टीम लिडर रेडी आसा. आमची टीम आसा ए टीम आनी दुसरी टीम आसा बी टीम. सो आमी जे लिडर आसा तांकां मुखार आपयता. रूल तुमकां खबर आसा, आमचो हो रावंड आसता तो बजर आनी बजर आसा ती आमकां क्लॅप करपाक जाय. सगळ्यांक पयलीं क्लॅप करता ताका हो प्रश्न वतलो आनी तो आपलो प्रश्न फुडें टिमीक घेवन वतलो. ओके, सुरवात करूया. ऑल द बेस्ट दोनां टिमींक, टीम ए आनी टीम बी. बजर रावंडचो पयलो प्रश्न आसा, रेड फोर्ट खंय आसा? क्लॅप केला, बजर दामला, आतां उत्तर दिवपाक चित्ता. सांग. हां, सिकारीक तुवें रेड फोर्ट हाडला. आतां खंयची शिकेरी म्हणून वयता ती आनी शिकेरीक रेड फोर्ट घेवन येयल्ले आसा आनी उत्तर चुकलेलें आसा. ऑडियन्सान कोणाक उत्तर खबर आसा जाल्यार हात वयर करूं शकता. उत्तर दिला दिल्ली, सारकें उत्तर. टिमींचो अकावंट ओपन जावंक ना पण हांगासर आयिल्ले ऑडियन्सचो अकावंट ओपन जाल्लो आसा आनी तांकां मेळटा पिर्ना अर्बन कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी कडल्यान हे 200 रुपयाचो कॅश वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन्स. परत एक फावटी कॅप्टनाक प्रश्न वतलो. आतां प्रश्न सारके आयका. उत्तर चुकले. उत्तर दिला ओखी आनी उत्तर सारकें आसा. सो ऑडियन्साक परत एक फावटी फुगोटी फुट्टा आनी तांकां मेळटा पिर्ना अर्बन कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी कडल्यान हे 200 रुपयाचे कॅश वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन्स. परत एक फावटी ऑडियन्सानूच फुगोटी फुटिल्ली आसा आनी आमचे टीम कॅप्टन जे दिता क्लॅप मारपाक. परत एक फावटी उत्तर येना हेंकां. ऑडियन्सान कोणाक उत्तर येता? भुवन. उत्तर आसा भुवन, सारकें उत्तर आसा. आनी पिक्चरां खूब पळयता आसतलीं न्ही? चड ना. ओके, हांगासर पिक्चरां पळयतात पण विसरलीं उत्तर दिवपाक. आनी परत एक फावटी फुगोटी फुट्टा ऑडियन्सान आनी तांकां मेळटा पिर्ना अर्बन कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी कडल्यान हे 200 रुपयाचे कॅश वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन्स. कॅप्टनाक आमी प्रश्न विचारतात पण कॅप्टना आतां खरेंच म्हाका दिसता खूब गडबडला, घाम सुटला तिका. कित्याक एक फावटी चुकले तो भियेता. ती उत्तर येतालें तुका न्ही? उत्तर येतालें तिका तरी सुद्दां ती खूब गडबडल्या आनी तिका आतां धाडस येना हें करपाक, बजर दामपाक. सो आतां आमी कॅप्टनाक मातशें कुशीन दवरुया आनी एक कॉमन टास्क जाता. एक टास्क आसतलो तुमकां आमी एक क्लिपींग दाखयतली आनी ती क्लिपींग तुमी ॲक्ट करून दाखोवपाक जाय. जे सारकें वेवस्थीत ॲक्ट करून दाखयता म्हणजे बरें ॲक्ट करता तांकां मेळटलो प्रायज. सो म्हाका दिसता ह्या टिमींतले तुमी येयात आनी ह्या टिमींतले तुमी येयात आनी डिसायड तुमी करपाचें की कोण बरी ॲक्टींग करता ते. स्पेशल टास्क खेळपाक आमच्या बरोबर 2 पार्टिसिपंट आसा. तुमचें नांव सांगा. संजीव हळदणकर. तुमच्या पासून आमी स्टार्ट करतली. तुमकां एक आमी डायलॉग दाखयतली, एक सीन दाखयतली आनी तेच तुमी ॲक्ट करून दाखोवपाक जाय. आवड आसा ॲक्टिंगची बी?
आवड ना म्हणला तर करूया ट्राय. ओके, आवड ना तरी सुद्धा ट्राय करता. व्हेरी नाईस. आणि पिक्चरां पळयता की ना? फेवरेट हिरो खंयचो? आमचे बच्चन पहिले. बच्चन. ओके, अमिताभ बच्चनचं नाव तुमकां कळ्ळें तरी पण सुद्धा पळयात. ओके, पळयलें. सो तुमी सुद्धा हात बांदिल्ले आसा आणि तुम्ही त्या हितून ॲक्ट करून दाखोवपाक जाय. मायक तुम्ही धरा. बसंती कुत्ते के सामने मत नाचना. माझं नाव सतीश चोडणकर. हांव 2 फिल्मांनी ॲक्ट केल्ल्या मराठी. अरे वा. सो आमचे बरोबर ॲक्टर आसा. सो प्रश्नच येना आणि तांकां परत पळोवची सुद्धा गरज ना खंय. बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना. सो म्हाका दिसता डिसायड करपाची व्हडली गरज ना. सो 200 रुपयाचो हो कॅश वाउचर जो पेन्ना अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीन दिला तो वता सतीश चोडणकर हांकां. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. मॅकरल या कोंकणीन खंयच्या नुस्त्याक म्हणटात? बांगडो. शुअर तूं? हां. आणि उत्तर सारकें आसा आणि तांकां मेळटा पेन्ना अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी कडल्यान हे 200 रुपयाचे कॅश वाउचर आणि तेंच्यांनी अकाउंट ओपन केल्लो आसा आपलो सद्या. आता फुडलो प्रश्न वतलो तुमकां आणि तुमीच उत्तर दिवपाक जाय. आणि प्लीज कोणें प्रॉम्प्ट बी करप ना. खंयच्या फळाची बी फळाच्या भायर आसता? उत्तर तांकां येना. हेवटेन कोणाक उत्तर येता? उत्तर दिला काजू. सारकें उत्तर आसा. 200 रुपयाचो हो कॅश वाउचर तुमकां वता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि हांगासर आशिल्ले हे 200 रुपया परत हांगा वता. टास्क केल्ल्याचे राव प्रॉम्प्टिंग करनाका. मातशें रावा. पाशें जरा. तांकां उत्तर येना. पायनॅपल. सारकें उत्तर पायनॅपल. सारकें उत्तर दिला आणि तुमकां मेळटा पेन्ना अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी कडल्यान हे 200 रुपयाचे कॅश वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि टीम बी कडे आशिल्ले 400 रुपयाचे कॅश वाउचर वता टीम 1. आता फुडलो प्रश्न तुमकां. फुडलो प्रश्न घेवचे पयलीं आमी टास्क घेतली आणि टास्क कोण करपाक घेतलो? तूं. कॅप्टनाक आपोवया डान्स करपाक. ते टास्क डान्साचो आसा. सो दोनी टीम लिडर रेडी आसात. दोगांनी अकाउंट ओपन करून आशिल्ले पयलीं आणि हिणें मातशें केलें अकाउंट ओपन आणि आतां तांकां संद मेळ्ळा डान्स करून तांच्या खातीर पयशे कमोवपाची. कित्याक हे पयशे ट्रान्सफरेबल जावचे ना. तुमकांच उरतले ते. आणि दोगांयकूय बरोबर डान्स करपाक आनी सगळे जे ऑडियन्स आसा तांच्यांनी डिसायड करपाक जाय की कोण बरो डान्स करता तो. ओके, सो हो प्रायज तुमकां वता. आणि खरेंच खूब बरे तरेन डान्स केलो आणि कळटा की खरेंच डान्साची खूब संवय आसा आणि सारकी ती नागिनची कॅरेक्टरान घुशिल्ली. म्हाका दिशिल्लें म्हाका सोदत सोदत थंय म्हाका डान्सपाक येता. सो तुमकां हो प्रायज मेळटा पेन्ना अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, सो सगळे आता कॅश वाउचर जे आसा ते तुमचे कडेन आसा. टीम लिडर टिमांतले कोणूय जर क्लॅप करता तांकां हो प्रश्न वतलो. खंयच्या भारतीय क्रिकेटरान वन डे इंटरनॅशनल मॅचीन 3 वेळा डबल सेंचुरी केला? उत्तर सांगा. रोहित शर्मा. सारकें उत्तर रोहित शर्मा. आणि तांकां मेळटा पेन्ना अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी कडल्यान हे 200 रुपयाचे कॅश वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि हांगासर आशिल्ले हो फूल अमावंट वता टीम बी. सो शेवटचो प्रश्न आसा आणि ह्या प्रश्नाचें उत्तर तुमी दिवपाक जाय. एका वरान कितले सेकंड्स आसता? 60. उत्तर चुकले. 60 आणि 60. हांवें विचारलें एका वरान कितले सेकंड्स आसता? 3600 seconds. उत्तर सारकें आसा. 3600 सेकंड्स. चंद्रकांत आशिल्ले हांगासर आणि ते ऑडियन्स म्हणजे सारकेच ऑडियन्सान उबे आशिल्ले आणि तांकां उत्तर आयले सारके आणि तांकां मेळटा पेन्ना अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी कडल्यान हे 200 रुपयाचो कॅश वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स.
बऱ्यापैकी फुगोट्यो फुटल्यो, बरे डान्स पळयले आमी, नागीन डान्स पळयलो, एक्टींग पळयली आनी आमचो हो जो फुगोट्यांचो रावंड आसा तो आतां हांगाच सोंपल्या. आमची जी कॅप्टन आसा जिणे खूब बरो डान्स केल्लो ती एकदम घामाक घूम जाला, तिका मातसो घाम बीन पुसूनी उदक पिवनी थोडो आनी सगळे जाण रिफ्रेश जावया थोड्या वेळा खातीर आनी रोखडीच परत येवया एक ल्हानसो ब्रेक घेवन. ग्रामीण भागातल्यान शहराकडे वचपी सबंद गोंयभर गरजवंत तरुण तरुणीक स्वताच्या पांयार उभे रावपाक आधार दिवपी गेली 22 वर्सां गोंयच्या प्रमुख भागांनी पिर्णा, अस्नोडा, डिचोली, म्हापसा, पणजी, शिवोली, सड्यार, सालिगांव आणि फोंड्या हांगासर कार्यरीत. आकर्षक रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबंद गोंयच्या लोकांच्या विश्वासाक पात्र ठरपी पिर्णा अर्बन. ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलां खातीर खास येवजण, आकर्षक होम लोन आणि व्हेकल लोन तुमकां परवडटा अशा रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर. आजच भेट दियात पिर्णा अर्बन हांगासर. विसया उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आनी आमी हांगासर खेळटात जरा हटके. आनी आतां आमचो फुडलो जो रावंड आसा तो आसा खेळ 1 मिनटाचो. टास्क आसतलो 1 मिनटाचो आनी 1 मिनटान तुमी तो टास्क पुरो करपाक जाय. आनी म्हजे कडेन आसा हे प्रॉप्स, अशे डबे जे आसात हे एकामेकाचे वयर तुमकां 6 आसात ते दवरपाक जाय आनी उखलपाक जाय आनी बॅलन्स करपाक जाय. हो सगळो फूल जो सिक्वन्स आसा तुमी 1 मिनटान कंप्लीट करपाक जाय. सुरवात करता आमी आमच्या फुडल्या रावंडाक जो आसा खेळ 1 मिनटाचो आनी जी विनर आसली तांकां प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन हांचे कडल्यान हे फूड वावचर मेळटले. ओके, सो 1 मिनीट आसा. नांव सांगा तुमचें. रामेश्वरी नाईक. रामेश्वरी. आणि तुमचे. स्टार्ट. स्लो स्लो. सगळे डब्यात धरून घ्या. सकयल 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 आज सकयल आज सकयल टायम आसा टायम आसा टायम आसा. कर कर टायम आसा आनी सकयलूच हात हा, वयर हात धरप ना. हात सकयल हा, वयर ना. वयर हात ना. वयर हात ना, वयर हात ना, वयर हात सोड. उबे राहा उबे राहा. येस, सुपर. बऱ्यापैकी बॅलन्स केलो. व्हेरी नायस. रामेश्वरी नायक हांच्यांनी हो टास्क पुरो केल्लो आसा. 1 फावटी तांचे सगळे डबे पडले ते तरी सुद्दां तेंच्यांनी परत बॅलन्स केलो आनी बऱ्यापैकी टास्क पुरो केल्लो आसा आनी तांकां मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन हांचे कडल्यान हे फूड वावचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आतां फुडें ट्राय करतली आमची फुडली पार्टिसिपंट. तुमकां ऑल द बेस्ट. तुमचो टायम सेट करता. स्टार्ट. टायम आसा. दौर दौर. टायम आसा. जातले जातले. सकेल 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 सकेल. टायम आसा टायम आसा. कर. टायम आसा अजून. टायम आसा खूप टायम आसा. स्टॉप स्टॉप स्टॉप. तांच्या खातीर मोठ्यान ताळयो दिवया. बरें ट्राय केली. कांचन कांचन. फोकस. व्हेरी गुड. उकल उकल उकल. सावकाश उकल. ना वयर ना वयर ना वयर धरप ना वयर धरप ना. स्टार्ट. सकेल आता. सकेल सकेल आण सकेल आण सकेल. लोक हात काढ. एक हात काढ. वयला हात काढ. वयला हात काढ. स्टार्ट.
चल हां व्हेरी गुड. Very good. फक्त 30 सेकंड्सांनी ट्राय केले हेणे. व्हेरी गुड. ओके आणि स्नेहलाक मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान हे फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. खेळ एका मिनटाचो हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता आणि फुडलो रावंड रोखडीच खेळटले आमी. खेळ एका मिनटाच्या रावंडा उपरांत आतां खेळटले आमचो फुडलो रावंड जो आसा उले उले नॉन स्टॉप उले. म्हाजे कडेन ह्यो सगळ्यो चिट्स आसा आनी पार्टिसिपंटांक जी चीट येतली ताच्या त्या टॉपिकाचेर तांकां 1 मिनीट नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय आनी जो तुमकां विशय येता ताजेर तुमकां चडांत चड फावटी उच्चार करपाक जाय. कळ्ळें? सो सुरवात तुमचे पासून करुया. टॉपीक आसा आयस्क्रीम. बरी टॉपीक आहा तांकां आनी तुमी जर नॉन स्टॉप उलोवं शकता तुमकां मेळटले प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान हे फूड वाउचर. ओके सो रेडी. आयस्क्रीम हे भुरग्यांक खूब खूब आवडटा. आमी जेवल्या उपरांत सतीच आयस्क्रीम खाता. आमच्याकडे सदांच गरमीच्या दिसांनी हाडटा. आयस्क्रीम ही दुधापासून बनवली जाता. ही आयस्क्रीम ही थंडायक बरी. आयस्क्रीम वेगवेगळ्या प्रकारची असता. आयस्क्रीम बद्दल खूप बरी उलयली ती आनी तेंगे सद्दां आयस्क्रीम आसा. जर भुरग्यांक जर आयस्क्रीम खावन दिसले जाल्यार तुमी हेंगेर वचूं शकता. ओके तर तुमची टॉपीक पळया कितें ती. ऑलमोस्ट 10 फावटी तिने नांव घेतलां आयस्क्रीमचें. आतां तुमची टॉपीक पळया. पिक्चर. म्हाका टॉपीक येयला पिक्चर. पिक्चर सगळ्यांक आवडटा. सगळे जुने पिक्चर आमी पळयतात आणि नवीन पिक्चर भुरगे पळयतात. थोड्यांची पिक्चरां म्हणजे टॉपीक आसा त्या प्रमाणे पिक्चरां पळयतात. कोणाक ऐतिहासीक आवडटा, कोणाक मॉडर्न आवडटात. आणि भुरग्यांचे तर फक्त पिक्चरां कसली कार्टून, ही मॅन, बॅटमॅन, सुपरमॅन, स्पायडरमॅन तसले. आमकां देवाची जायी. थोड्यांक अमिताभ बच्चनची आवडटात पिक्चरां, थोड्यांक ऐश्वर्या रायची आवडटात पिक्चरां. पण पिक्चरां सगळ्यांक आवडटा. पिक्चरा शिवाय जायच ना. कोणाचें जिवनूच पिक्चरा शिवाय ना. जेयताना सुद्धा पिक्चरां, न्हिदच्या पयलीं सुद्धा पिक्चरां. सगळ्याच पिक्चरात जाय. आणि आता आम्ही सुद्धा गेम करतो ती सुद्धा आम्ही पिक्चरान पळयतली टीव्हीचेर. बाहुबली पिक्चर बरो असलो. सुपर हिट पिक्चरान. बाहुबली एक पहिली असलो, शोले असलो पिक्चर अमिताभ बच्चनचो. तो सुद्धा सगळ्यांक आवडटा. अजूनही आवडटा पिक्चर सगळ्यांक. आणि बाहुबली आता स्टॉप. विनर कोण ते मॅक्सिमम टायम पिक्चरचो उच्चार केलो हांच्यांनी शीतलान. आणि ऑब्वियसली आमचे विनर आता शीतल आनी ताका मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन हांचे कडल्यान हे फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. तुका व्हरता ओके सो आमचो उले उले नॉन स्टॉप उले हो रावंड हांगाच सोंपता. फुडलो रावंड आनीक येवपाचे आसा. आनीक प्रायजीस येवपाचे आसा. आनीक खूब मजा जावपाची आसा. पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया. ग्रामीण भागातल्यान शहराकडे वचपी सबंद गोंयभर गरजवंत तरुण तरुणीक स्वताच्या पांयार उभे रावपाक आधार दिवपी गेली 22 वर्सां गोंयच्या प्रमुख भागांनी पिर्णा, अस्नोडा, डिचोली, म्हापसा, पणजी, शिवोली, सड्यार, सालिगांव आणि फोंड्या हांगासर कार्यरीत. आकर्षक रेट ऑफ इंट्रस्ट. सबंद गोंयच्या लोकांच्या विश्वासाक पात्र ठरपी पिर्णा अर्बन. ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलां खातीर खास येवजण. आकर्षक होम लोन आणि व्हेकल लोन. तुमकां परवडटा अशा रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर आजच भेट दियात पिर्णा अर्बन हांगासर. दिसा उपरांत
तुमकां परत एक फावट येवकार आनी आमी खेळटा जरा हटके. आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा झटपट फटाफट रावंड. आयचो टंग ट्विस्टर आसा तो रोड रोलर ओवर रोड रोलर. सारकें आयकलें? म्हणत रोड रोलर ओवर रोड रोलर. सो आयचो टंग ट्विस्टर आसा आनी जे विनर जातली ताका मेळटले RK ज्युवेलर्स कडल्यान ही 1000 रुपीची सिल्वर नोट. सो तुमकां झटपट फटाफट हो टंग ट्विस्टर म्हणपाक जाय रोड रोलर ओवर रोड रोलर. ओके, सुरवात आमी करुया हांच्या पासून स्टार्ट. रोड रोलर ओवर रोड रोलर, 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 रोड रोलर ओवर चुकले चुकले रोड रोलर ओवर रोड रोलर, रोड चुकली रोड रोलर चुकली रोड रोलर ओवर रोड रोलर, रोड रोलर ओवर रोड रोलर, रोड रोलर ओवर रोड रोलर, रोड रोलर चुकले चुकले चुकली चुकली रोड रोलर ओवर रोड रोलर, रोड रोलर ओवर रोड रोलर, रोड रोलर ओवर रोड रोलर, चुकलो चुकले रोड रोलर ओवर रोड रोलर, 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 रोड रोलर चुकली रोड रोलर ओवर रोड रोलर, रोड रोलर ओवर रोड रोड रोलर ओवर रोड रोलर, रोड रोलर ओवर रोड रोलर, रोड रोलर ओवर रोड रोलर, चुकली चुक रोड रोलर ओवर रोड रोलर, रोड रोलर ओवर रोड रोलर, रोड रोलर ओवर रोड रोलर, रोड लोरल नाही रोलर ओवर रोड रोलर, रोड रोलर ओवर रोड रोलर, रोलर ओवर रोड रोलर, रोड 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 रोलर ओवर रोड चुकलं चुकलं रोड रोलर ओवर रोड रोलर. चुकलं चुकले ओवर रोड रोलर, रोड रोलर 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 ओवर रोड रोलर. चुकलं रोड रोलर ओवर रोड रोलर, 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 रोड रोलर रोलर. ओके, सो आमकां विनर मेळिल्ले आसा आनी इतलो स्मार्ट तो ताणें सारकी पोएट्री म्हणिल्ल्या भशेन रोड रोलर ओवर रोड रोलर, रोड रोलर ओवर रोड रोलर. ओके, एनिवेज कॉंग्रेच्युलेशन्स. आणि ऑडियन्सांतलो एक फावटी प्रायज मेळिल्लोच ताका, सो परत एक फावटी ताका प्रायज मेळटा आनी एक फावट ताका मेळटा RK ज्युवेलर्स कडल्यान ही 1000 रुपीची सिल्वर नोट. कॉंग्रेच्युलेशन्स. रोड रोलर ओवर रोड रोलर भरपूर जाल्ले आसा. तर आतां आमी खेळुया आमचो फायनल रावंड जो आसता आमचो चक डे रावंड. आनी चक डे रावंडाक आमी सगळ्या पार्टिसिपंटांक घेवया कित्याक भरपूर आमचे कडेन एंटरटेनमेंट आसा ह्या हितून. सो खेळुया आमचो फुडलो रावंड आनी शेवटचो रावंड जो आसा चक डे रावंड. चक डे रावंडची आयची जी गेम आसतली ती सगळे जी पार्टिसिपंट आसा हांगा तेंच्या खातीर आसतली. गेम आसतली ती अशी, हांगासर तुमी एक सर्कल करपाक जाय, म्युजीक वाजतली आनी म्युजीक जेन्ना वाजता तुमी सगळ्यांनी डान्स करून म्हणजे एकाच जाग्यार डान्स करप आं, म्हणजे नाल्यार नागीन डान्स भशेन फुडें वचूं नाका. एकाच जाग्यार डान्स करून तुमी रावंड घेवपाचो तो. हांव जेन्ना तुमकां कावंट करतलें लायक 10 म्हणलें की 10चो ग्रूप करपाचो, 5 म्हणलें की 5चो ग्रूप करपाचो. अशे ग्रूप तुमी करीत रावतली आनी जे ग्रुपान आसना ती आउट जातली. ओके, जी लास्ट उरता शेवटची 2 जाणां उरतली तेंच्या हेजेर आमी एक पट्टी बांदतली आनी समोर एक टेडी बेर आसतलो आनी तेंच्यांनी जेन्ना आमी सगळे टेडी बेर म्हणलें केन्ना तेंच्यांनी वचून टेडी बेर घेवपाचो तो. आनी जी उरता लास्ट टेडी बेर घेवन ती जातली ह्या रावंडची विनर आनी तांकां मेळटले प्रेरणा अर्बन कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश वाउचर. ओके, रोलर
या समजा गावाला झाली माझ्या नगराची आई नदी बनर राणी माझ्या लेकराची आई समजा गावाला झाली माझ्या नगराची आई नदी बनर राणी माझ्या लेकराची आई आता तरट झालूया आता तरट झालूया चकरात आलूया भरपूर पार्टिसिपंट आशिल्ली आणि सगळी आउट जायत जायत आमकां लास्ट 2 फायनलिस्ट मेळ्ळा ओदोळ पासून ही दोगां एकामेकाक सोडी नाशिल्ली पण आतां दोगांयकूय एकामेकाच्या विरुद्ध खेळपाक जाय सो आतां पळय कशी खेळटात ती तुमच्या दोगांचे ऐका दोगांचे दोळ्याचेर पट्ट्यो आसतल्यो मुखार एक टेडीवेअर आसतलो मुखार म्हणजे खंयचोय करूं शकता टेडीवेअर सगळ्यांत पयलीं टेडीवेअराक कोण उखलता तो आतले ह्या राउंडचो विनर सगळे राउंडचे विनर आसा स्नेहल वेंगुर्लेकर आणि ताका प्रायज ऑलरेडी मेळिल्लो टेडीवेअर घरा व्हरू शकता तूं तो आणि ताका मेळटा प्रेरणा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी कडल्यान हे 500 रुपयाचो कॅश वाउचर कॉंग्रेच्युलेशन थँक्यू खूप बऱ्या तरेन आयचो हो राउंड जालो आणि खरेंच खूप खूप मजा आयिल्ली आसा कोलवळे हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता आणि खरें सांगता खूप 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 मजा आयली आयचो भाग खेळटाना भरपूर एंटरटेनमेंट जालें आणि अशेंच खूप गिफ्ट आणि अशेंच प्रायजीस आणि अशेंच एंटरटेनमेंट घेऊन आमी रोखडीच तुमच्या वाठारांत येतली तोपर्यंत पळयत रावात जरा कुत्ते के सामने मत मार बेगीन बेगीन डिसाइड करा आदिता बेगीन सगळे पयशे बी कलेक्ट करा तुमच्या